बेकायदेशीर घराचो डाटा एकठांय करून उपरांत तांकां टार्गेट करप हो म्हजें घर येवजणे खाला सरकाराचो यत्न आसा असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन व्री हातून केला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आता स्कीम काढल्या म्हजें घर आयज पळय न्यूज पेपरार आयलां जे आमी सांगुल्लें सरकारा कडेन कांय डेटा नाशिल्लो खंयची घरां लिगल इलिगल रेग्युलर इलिगल आसा पळय ती आयज ताणें फॉर्मां दिल्यान भरून दिया म्हण आमचें घर इलिगल म्हण म्हणजे आतां ते डेटा कलेक्ट करतले सरकार आनी ते लोकांक मागीर ब्लॅकमेल करतले। सेम जाल्लें EHN आमचो एक बरो काँग्रेसीचो डाबोलीचो लिडर आसा हांगाच बसला ताणें म्हाका फोन केल्लो EHNच्या टायमार हें EHNचें कितें आयलां तें फॉर्मां दिता आनी हांवें एका पंचायत डिपार्टमेंटाच्या टॉप ऑफिशलाक फोन केलो वॉट इज दीस तो म्हणपा लागलो आपूण सारकें सांगता हातूंत लोक फसतले म्हणपा लागलो। सरकारा कडेन कांयच डेटा ना इलिगल घरान ते EHNचे नंबर सगळे बरोवन दिले की म्हजें घर इलिगल आनी फोटोय काडलो ते कैदी आसा तशें तांचे बाबड्यांचे फोटो काडले। आयज तांचे कडेन डेटा आसा। आतां ही सेकंड स्कीम काडल्या कोणाचें चुकलां जाल्यार हातूंत भरून घाला आनी फाल्यां कोर्टान तर केस पिड्डेर जाली बिकॉज आय बिलीव कोणे तरी ऑलरेडी कोर्टान गेल्या हय आनी ती तर केस भायर पडली जाल्यार सगळ्या लोकांनी जी फॉर्मां भरून दिल्या ते बाबडे त्रासान पडले। जे लोक आदी सावन रावता इतलीं वर्सां जालीं 70-80 वर्सां जालीं तांकां हेल्प करच्या सुवातेर आयज तुमी तांकां त्रासान घाला।